प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो दुसरो विसवोर वोड 16 ते 21 पर्यंत. लूक चॅप्टर 2 वर्सेस 16 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया जुजे आनी खावणेंत दवरलेलो बाळोक तांकां मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन जें कितें ताचे विशीं सांगलेलें तें तांणी परगट केलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगलेली खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. मारिया ह्यो सगल्यो गणण्यो आपल्या काळजांत घोळोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलेलें तशें सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाक महिमा दीत आनी ताची वखाणणी करीत गवळी परत आयले. जेजू म्हूण नांव घालतात. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस भोगतोच जेजू म्हूण ताका नांव घालें. हेच नांव तो आपल्या आवयच्या कुशव्यान सोमोवच्या आदीं देवदूतान ताका घालचें म्हूण सांगलेलें. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन गवळी देवदूताचें उतर आयकोन बेतलेहम शारांत वेतात. आनी जेन्ना ते बेतलेहम शारांत गोरवांच्या गोठ्यान भितर सरतात ते थंयसर पळयतात जें तांकां आज गोडव्यांनी सांगलां तें घडून येयलां आनी ते आतां बाळका जेजूक पळयतात. आनी भावणीनो जें तांकां सांगलेलें जें ते आतां पळयतात तें आतां मोरयेक जुजेक सांगतात. आनी देवाचें उतर आमकां म्हणटा की जेन्ना मोरयेन आनी जुजेन ही उतरां आयकलीं ती एकदम अजाप जालीं कित्याक हें जें सांगलेलें देवान तांकां तो एक सांगलेलें की तो हो पूत आतां देवाचो पूत हो भुरगो देवाचो पूत म्हणून जातलो. आनी दुसरें म्हणल्यार आतां आंज गोडव्यांनी ह्या गवळ्यांक सांगलें ते येयले आनी जें तांकां आंज गोडव्यांनी सांगलें आतां तांचो भावार्थ वाडलो की खरेपणी हो जो भुरगो तांच्या मोरयेन जल्म दिल्लो तो खरेपणी देवाचो पूत म्हणून. कित्याक कोणें सांगूं ना गवळ्यांक ये म्हणून फकत आंज गोडव्यांनी सांगलेलें. आनी आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी पळयता कितें घडटा हे जे गवळी जेजू पळोवंक येतात ते आतां थंयसरले देवाक दिनवासनी देवाक आर्गां वाखाणणी दिवन थंयसरले भायर सरतात. आनी भाव भयणीनो कित्याक गाय अशें करतात ते कित्याक दिनवासनी दितात कित्याक जें तांकां आंज गोडव्यांनी सांगलें तें आपल्या दोळ्यांनी पळयलें आनी खरेपणी देवाची महिमा पळयली. आयज भाव भयणीनो जें ह्या गवळ्या मदें घडलें हें आमचे मदें आयज घडूंक शकता. जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सोजमणी मेळटा खरेपणी आमी देवाचें उतर आयकता देवाच्या उतराची सोजमणी घेता जें आमकां पवित्र आत्मो आपल्या उतरान आमकां सांगूंक सोदता तें आमी खरेपणी आमकां ती सोजमणी मेळटकूच आमी देवाक दिनवासनी देवाक आर्गां वाखाणणी ताची स्तुती करूंक पावता. आनी भाव भयणीनो हें उतर जें आमकां सोजमणी मेळ्ळ्या ह्या उतरा वरवीं आमी देवाची महिमा देवाचें सगळें बरेंपण आमच्या जिवितांत दिसती आमकां पडटा. म्हणटच आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी हें नवें वर्स कमेस करता आमी एक थाराव घेवया आमी एक डिसिजन घेवया की आयजतान आमी देवाचें उतर ह्या नव्या वर्सांत शिकतले. आमी सदां काल फकत देवाचें उतर 7-8 मिनटां जें आमी दिसपट्टे देवाचें उतर आयकता तितलेंच न्हय पूण जें आमी आयकता तें पोत्तून मोत्तून आयकून देवाचें उतर आमी आमचें पवित्र पुस्तक उक्तें करून त्या उतर आमी शिकोवन त्या उतराची सोजमणी घेवन पवित्र आत्म्या उदेशीक तें उतर आमच्या दिसपट्टे जिवितांत पाडून आनी जें आमकां पवित्र आत्मा सांगता त्या वरवीं आमी आमचें जिवीत सारूंक आनी जें देवान येवजिलां आपल्या उतरा वरवीं तें आमच्या जिवितांत भोगूंक हें आयज आमी सुरवात करूया. कित्याक भाव भयणीनो आमी खरेपणी जेजूचे फाटलावजार जाल्यार खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी दिवान सरवंडार मानला जाल्यार खरेपणी आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा आनी खरेपणी एक दीस आमी स्वर्ग राज्यांत भितर सरतले तर आमकां गरज
ह्या देवाच्या उतराची सजमणी आमकां गरज पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता तें आमी करूंक आनी पवित्र आत्मा आमकां जें सांगता सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे सांगता. भाव भयण, खूब लोक म्हणटा पवित्र आत्म्यान सांगलां, पूण पवित्र आत्मा जें सांगता तो सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे सांगता. आनी देखून भाव भयणीनो, ह्या नव्या वर्सान आमी हो थाराव घेवया की आमी उतर शिकतले हांव, आमी उतर वाचतले हांव, आमी त्या उतराचेर नियाळ करतले हांव, तें उतर आमी पाळटले हांव आनी तें उतर पाळून एक जैतिवंत जिवीत जियोंक आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.